एकतर्फी निर्णय जो पयर जाला ह्या निर्णयाक गोंयकारांचो विरोध आसा, आमच्या सगळ्यांचो विरोध आसा आणि हो विरोध करपा खातीर गोंय सरकारांनी कडक पावलां उचलूंक जाय अशें म्हाका दिसता. गोंय सरकार ताची तयारी करता. म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फाल्यां कॅबिनेट आपयल्या, त्याच बरोबर सगळ्या पक्षांच्या आमदारां बरोबरय ते मिटींग करतले आणि हो निर्णय जो गोंयाचेर लादला तो फाटीं घेवपा लागून आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाहजी जे आमचे नेतृत्व आसा ह्या नेतृत्वा कडेन वचून हो निर्णय फाटीं काडपाक आमी तांकां भाग पाडटले असो प्रयत्न गोंय राज्य सरकाराचो जातलो. त्याच बरोबर ज्यो काही वाटो आसात हो अन्याय आमचेर जाल्लो अन्याय पयस करपाक कदाचित सुप्रीम कोर्टाक वचपाची गरज पडल्यार परत सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सुद्दां गोंय सरकार फाटीं रावचें ना अशें एकूण सगळ्या हातूंतल्यान हे प्रयत्न चालू आसात. सगळ्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांक विरोधी पक्षांक हांव आव्हान करता की हो जो काही निर्णय जाल्लो आसा हो बरो चुकीचो आसा आणि त्या माध्यमातून हे गोंयचेर येयल्लें एक संकट आसा त्या हातूंतल्यान ताचो राजकीय आमी हें करचो न्हय, तो राजकीय असो विशय घेवचो न्हय. ह्या वेळार सगळ्यांची मदत अपेक्षीत आसा. काय गोंय जर फुडें बरे भशेन राखून दवरूंक जाय, गोंयचे हे सगळ्यो गोश्टी, गोंयचो निसर्ग आसतलो, मागीर फ्लोरा फॉना आसतलो, वायल्ड लायफाच्या संदर्भांत आसतले, हे जर आमी टिकोवन दवरूंक जाय जाल्यार सगळ्यांच्या आदाराची सगळ्यांच्या हाची गरज आसा. आमी प्रायम मिनिस्टराक मेळटले, जलसंसाधन मंत्र्याक मेळटले, आमचे होम मिनिस्टर आसा तांकां मेळटले आणि सपोज खंय जाल्ला जाल्यार निदान कोर्टाक परत वचप मार्ग मोकळो आसा. आमी खंय हेका खंयच फाटीं रावचे ना. डेफिनेटली ही चूक अन्याय म्हणटा आमी, म्हणून आमी हो अन्याय जाला म्हणटा. ही चुकीची गोष्ट केली ते. मिनिस्टर सीएमाक देखून चालू आसा, सगळे आसा, सब ड्युटीज म्हणून एक फावट तरी चलता. तुमीच सडनली करता. सो हाऊ कॅन यू डिफेंड इट नाव? तुमकडे ऑप्शन ओपन आहा? हय हेच न्ही, जे चुकीचे जाता ताजेर आवाज करप आनी सांगप आनी विड्रॉ करप हेच ऑप्शन आहा ते आमी करतात, करतले सगळे ऑप्शन करतात, सगळ्या बरोबर घेवन करतात. हो तांचो विशय आहा, ते आमकां खबर ना. ना हो विशय स्टेटीचो वेगळो न्ही, स्टेटीचो वेगळो, म्हजे डिपार्टमेंट सांगता ते सारखे. कर्नाटका इलेक्शन्स आसा, मागीर लोकसभा इलेक्शन्स आसा. सो तुमकां माल पडटले ना मागीर? इलेक्शन आमी कुशीन दवरया, परंतु आमी तूं जी गोश्ट सांगता की गोंयचेर मोठ्या प्रमाणात ह्यांनी अन्याय केल्लो आसा आणि ह्या अन्याया विरोध गोंय खंयच फाटीं रावचें ना, गोंय सरकारूय फाटीं रावचें ना. सगळ्यांक बरोबर घेवन हो ह्या संदर्भात आवाज उठयतले आणि ते विड्रॉ ते हे डीपीआर मान्य दिल्या ती विड्रॉ करपा खातीर आमचे सर्व तरेचे प्रयत्न जातले. तुम्ही म्हणता हो इतलो इम्पॉर्टंट इशू तुम्ही आयज म्हणटा, रायट पूण तुमकां दिसना जेन्ना तुम्ही म्हणटा अचानक हो डिसिजन येयलो म्हणल्यार गोवा सरकार खंय तरी फॉलोअप घेवपाक फाटीं पडलें अशें दिसना? ना हो तांचो गोवा सरकारचा तुझं काय ना. तूं जर फॉलोअप सर जाता न्हू, स्टेट गव्हर्नमेंटा कडल्यान फॉलोअप जाता न्ही. फॉलोअप चालूच आशिल्लो, परंतु हो ताणें विश्वासाक घेत नासतना निर्णय घेतलो हे क्लियर आसा. 2 दीस पयलो सीएम दिल्ली आसलो. आमी सांगू ना आतां कोणाक खबर ना, सीएमाकय खबर ना न्ही. तू गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुका युनियन मिनिस्टर आसतना देखून तुमकां डाकण्यासान हय तेच म्हणटा न्ही, हांवूय तेच म्हणटा. हे आमचेर अन्याय केलो हे अशें तांणी करून. सो व्हॉट इज युअर, हाऊ वूड यू डिफेंड इट एज अ युनियन मिनिस्टर? एक्झॅक्टली आमी हे सगळ्या गोश्टीचो जो आमचे सुपिरियर आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर आसा, जलसंसाधन मंत्री आसा, हो जो निर्णय जालो तो चुकीचो निर्णय तुमी घेतिल्लो आसा तो फाटीं घे म्हणून आमी प्रयत्न करता. घेवन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन आमी दिल्लीक या आणि आमची भुमिका जी आसा जें कितें आमचेर अन्याय जाला तो अन्याय ते हो जो निर्णय आसा तो फाटीं घेवपाक आमी तांकां बाध्य करता. एक वटेन पीएम गोंयान येता आनी ते म्हणटा गोंयाचो तेंचे खातीर सामको वेगळो मोग आसा म्हणटा आणि दुसरे वटेन जेन्ना डिसिजन गोंया वटेन घेवपाचें आसता तेन्ना ते काडून कर्नाटका वटेन येता. ह्या स्टेटमेंटाक तुमी हांव म्हणटा कोणा वटेन जें खरें कितें आसा ताजे वटेन तुमी निर्णय दिया. हांव म्हणटा आमचे वटेन निर्णय तुमी दिवं नाका. जें कितें खरें आसा, जी बाजू खरी आसा त्या बाजून तुमी निर्णय दियात न्ही. ही बाजू खंयच तपाशी नासतना हें करिनासतना जें कितें केलां ते चुकीचें आसा आणि त्या संदर्भात आमी झगडटा. गोवा हेड दिले जायना कर्नाटका या हो
गो अहेड इन सेन्स ही ते कांयच करूं शकना सुप्रीम कोर्टान जोपर्यंत तो निर्णय सारको जायना परंतु तात्पुरतो तांकां हें करपाक एक संदी मेळ्ळी न्ही पण सुप्रीम आता ते कोर्टान पर्यावरण वन आणि ते हवामान बदल बदल हय यांची तांकां एनओसी जाय पडटली या ती या मेळची नाही म्हणून तुम्ही प्रयत्न करता हय सगळे तरेचे प्रयत्न गोंय सरकार करता जायना जाल्यार वूड यू रिजाइन हा फाल्यां जायना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचें आयकना बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री एन वूड यू रिजाइन एज अ मिनिस्टर आयकून पयलीं घेवया मरे आयकना जाल्यार ताचेर विचार करुया मागीर बस नो पण ऑप्शन आमी आमच्या हातूंच्यान हय 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 डेफिनेटली नो प्रॉब्लेम रिजाइन नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम लोकांची हें पयलें बाकीचे नंतर तो कितें फाल्यां जालें जाल्यार भाऊ राजिनामा दिवंक शकता गरज पडल्यार दिवपाक काय हरकत ना न्ही हे शेवटी लोकांच्या हिता फुडें मंत्रीपद कांय न्ही काय आनी एक हरकत विशय आसा म्हणटा पळय सगळेच म्हणटा की गोंयची फकत 2 सिटां म्हणून तांकां पडलेले नाही हे कितें असली खबर राजकीय जे कितें आहा गोष्टी प्रत्येकाचे अंदाज वेगळे असतात त्यांच्या प्रत्येकाचे हाताळी विचार सारखी. वेगळे असतात आमच्या फकत परंतु दोन ताणें कोणे विचार खंयचोय आसूं लोकांच्या हिता कडेन कोणेच खेळचें न्ही हे म्हाका सगळ्या कडेन हांव सगळ्या समक्ष सांगता सगळ्या कडेन विनंती करता